सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटून तुका बलिदान जमल्यावले कामना तुका तानिया तुका भुकेया पुस्तुच्या रसा बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तातही म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवाचे उतार सासनाक बळटा. जेजू आपले दैवीक शक्तीन आनी बळान देवाच्या राज्याची साबार सतां मनशाक कळीत करता. ह्या पासून ताणें शिकयल्याचो अर्थ आजून पर्यंत आमच्या काळजांत वस्ती करून आसा. हेंसायची देवस्तुती आमकां उगडाप करता. मोगाच्या न्हू, जेजू सासणीक सत ताची उतरां आमच्या जिविताचो सूत्र हें समजून जियोंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमचे उणेपण ओळखून घेवन सम्याची कृपा आमी मागया. हांव पातकी सर पतिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां संकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. ख्रिस्ता काकलूत कर, काकलूत कर. ख्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. प्रार्थुया मोगाळा बाबा, तूं मै पासान फावो करताय ते आत्मीक वखद अदीक आमकां लाभच्याक खतखती अत्रेकांनी हे पवित्र दिसो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. दानियेल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. तेदवान दानियेल म्हणालो, हांवें रातीन दर्शनांत हें पळयलें. अंतराळाची 4 वारी व्हडल्यो समदीर हालयतली. त्या समदिरांतल्यो 4 व्हड मणजाती भायर सरल्यो. एक दुसरे भाशेन दिसनातली. पयली मणजात शिवा भाशेन दिसतली, पूण तिका गिदाचे फाकाटे आसले. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे फाकाटे काडले
आनी तिका देरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मनजात देखली. ती आश्वेला भाशेन आसली. तिचें एक भुज वयर आसलें. तिच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटलो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भाशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टी पडली. तिका फाटीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक 4थी मनजात देखली. ती भयानक, भिरांकूळ आनी बळिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंकडाचे दांत आसले. सगळे साबून ती पिठो करतली आनी उरलेले ते आपल्या पांयांनी मस्तितली. आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळीच आसली आनी तिका 10 शिंगां आसलीं. हांव हीं शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनी एक शिंग, एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टी पडलें. ताका जागो करून दिवशाक पयल्या 3 शिंगांक हुमटून काडली. ह्या शिंगाक मनशांच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी एक तोंड. हांव पळयत आसतना सुवासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताचीं वस्त्रां हिमा बरी धवी आनी ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें सुवासन एका उज्याच्या आकटा बरी आनी ताचीं चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळतली आनी हजारांचे हजार ताचे सेवा करतले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. तेन्ना तें शिंग उलयतलें. त्या बडायेच्या उतराच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना ते मनजातीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून तिचें भस्म केलें. हेर मनजातींची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काळ वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रांत ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटीचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचें उडुकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो तुमी सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. भुमीचेर वाडटात त्या सोमेस्तानो सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. उदकाच्या झरीनो तुमी सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. सागोरानो आनी न्हंयानो तुमी सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. दर्यांतल्या माश्यानो आनी उदकांतल्या सर जिवियानो तुमी सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया ताका वाकना ससनाच्या ससनाक. अंतरडाच्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया
ताका वाकना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक क्रूर आनी साधू मन जातीनो तुम्ही तुम्ही सर्वेस्पराक वाकना ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्परा जय जय दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या सर्वेस्परा जय जय Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. आंजुराचो रूख वा हेर खंयचेय रूख पळया तांकां अंकुऱ्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तेच बरी ह्यो सर संगती घडयल्ल्यो तुमी पळयतास देवाचें राज लागीं पावला म्हूण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां ह्यो सर संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या वाचपांत एक मोठवणी हाळ करया. धनियल प्रावादीचें वाचप आनी उगडापान वाचप आमी वाचलां जायते फावटी न्ही गे वाचलां गे ना आयकलां गे ना आयकलां. तांतूंत जायते संकेत आसात. व्हडले शिंगां व्हडले मांडे चार हात पाय न्ही गे आयकलां गे तुमी आयच्या वाचपांत आयकलें न्ही गे. चार क्रूर प्राणी ताका इतले शिंगां ताचे पाकाटे ताचे लोंगटाची दांत न्ही गे. वय हे कित्याक हाका म्हणटात एपोकलिप्टीक लिटरेचर. तें वाचतना आमकां ताचे अर्थ कळना. आमी ते एक संकेत कालेंगी सांगूंक आमकां सुचित करता. अर्थ अन्यक आसा पूण संकेत एक मस्त इमॅजिनरी आसा. आनी तशें वाचप हेचें दानियल प्रावादीचें वाचप प्रावादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां कितें म्हणटा थंय चार जानवर आसात न्ही गे. चार जानवर आसात. ही चार जानवरां दानियल प्रावादी राया विरोध डायरेक्ट सांगूंक जायना. आतां थंय उगडापन पत्रां तुमी येता तर उगडापन पत्रां बरयलें रोमांत क्रिस्तांवांच्या दग्ध निविशांत बरोवन आसात. रायाक एक क्रूर मनशा भशेन थंय हें केलां. तशेंच आयचे दानियल प्रावादीन तशेंच कितें जाता ते चार मनशां देखून बाबिलोनाचे राय मेदियाचे राय पर्शियाचे राय आनी मेसेडोनियाचे राय. आनी हे चार राय ह्या राजपंतांचे मस्त क्रूर आसलें. मनशांक मारचें जिवाशी मारचें खंय वचचें आनी लागाड काडचें. ताचे उपरांत आनी एक कोंब तुमकां आयकलें न्ही गे. हे कोंब येता आनी तीन उंटून काडटात न्ही गे. तें जावन आसा अंतियोकसो एपिफानेस कितें करता इस्रायलाचें देवळ अशुध्द करता. खंय तांकां बली भेटोवची आसली त्या बलीच्या मेजाचे वयर म्हणजे आतां चिंतया हांगा आल्तार आसा ह्या मेजाचे वयर आमी दुकरां मारता गे ना न्ही गे कालें करता जेजूक भेटयता न्ही गे. अशें तांकांय तशें नासलें. देवाक ती हें बली भेटयताली तांकां दुकोर अशुध्द आसलो आनी त्या वेदीचेर तो अंतियोकस एपिफानेस तें करता आनी इस्रायल लोकांक जिवेशी मारता. कोण तें करना तांकां जिवेशी मारता. आतां कितें हे दोनी वचपान कितें आमकां कळटा. आमी बदलच्या संवसारांत आसा पैगी आमी सगळीं बदलच्या संवसारांत आसा. सगळें बदलता. आज रूख आसले फाल्यां ते मरतात. आज आमी ल्हान आसलीं आमी वाडटा. थंय रोड आसले फाल्यां दुसरे जातात ब्रिज जातात आनी कितें जाता. संबंदी बदलता. बदलच्या संबंदांत आमी आसा. आमी बदलच्या संवसारांत जियेता. तर सगळें बदलता तर आमी कित्याक जियेता ह्या संवसारांत.
सगळें बदलता तर आमी कित्याक जियेता? आमच्या जिविताक कांय अर्थ आसा गी? आसा गी? आमच्या जिविताक अर्थ आसा. कदळा बदलण्याच्या संगतेचे वयर आमी आमचें जिवीत मांडून हाडल्या वेळार मात्र आमच्या जिविताक अर्थ आसा. पळया ते 4 राज्य या अंत्योकस एपिफानेस तांणी कितलें क्रूर केल्या रे, ते आसात गी अजुनी? नात. पूण तांकां सोमेसांक रचलो देव आसा. तकासायच्या वांजेलांत म्हणटा सगळें सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजें उतर सस्नीक वळटा. देवाचें उतर कितें? जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त तें जिवीत आमकां दिता आनी त्या जिवीत आमी जिवन आसा. आनी कदाळ आमकां हें समजता, तदाळा संवसार कितलोय बदलून दी, संबंद कितलेय बदलून दी, आमी कितले व्हड जावन दी, ल्हान जावन दी, आमच्या जिविताक नवसरणी आनी नवेंपण आनी अर्थ मेळटा. कदाळा म्हाका तें शाश्वत खरेंपण आसा. हांव म्हजे खातीर न्ही, त्या सोम्या खातीर जियेता म्हणलें त्या जिवितान जियेता. तदाळा मात्र ह्या जिविताक मोल आसा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सासनीक जिवितींचो जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपांत एक पटी आमच्या जिवितांत येता आनी तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवचे खातीर, भरून तुजें जीव दिवचे खातीर. तें जिवीत आमी आपणावया. त्या सोम्या सांगाता सदांच जिवंक प्रयत्न करया. आमेन. देव कितें सुमिया तुका हे भेटून वेळा ना कितेंच मोजे मुळे म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. Mundo civitasu di maka posta wai toda kasu sasni piwan kertai kestawa rasopo tuwe motirwotlai tukas beton diucap maka tuwe reslai, म्हाका तुवें रचलाय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पोय सभाच्या दावा सर्वेस्व मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलेलें ती पवित्रनी मोवाळ्यान मानून घे. तांचे वरवीं आमी तुज्या दयाळ काळजाक मानशाक तुज्या आज्ञा सदांच पळोवंक आमकां तुज्या कृपेचें बोळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा, सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कडेन तुवें रचलें, ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमे तुका वखणता तारण मेळ्ळी तुजी परजा. सर्गार एका खालसां तुका दिनवासता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या आदिदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र. दळभर असो सर्वेस्व तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नांव येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
इदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gotu pargatu ya. Jesus Melo Jesus jivan zala Jesus novyan yedoro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सर्वणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजे परसळणीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माये सांगाती भगवान दत्त आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंतराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पळोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावात ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळेच्या जीवनाक आपोणे मेळ्ळी आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. सुमी म्हणटा सदांकाल संवसार सरापर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थुया. सर पदेदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरलाय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो तुमच्याय सोम्या आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुमकां बरो दीस मागता. काळजा येशूच्या पातक्या बुसवणेच्या मोगान सगळे नाशा आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे
जेजूच्या देव काळजा वर्णिता जेजूच्या देव काळजा मुखार पुत्रा सोमे अंकुर मुरे आशीर्वाद आमकां भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन नेवार आमकां आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेळटा.